नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचे येवकार हांव गौरीश बामणकर. लंच टाइम बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं नजर मारया हेडलायन्साचेर. जिल्लो पंचायत वेंचणुके खातीर 4000 पुलीस तैनात केल्यात. उत्तरेत 1652 जाल्यार दक्षिणेत 1811. कायदो आनी सुवेवस्था इबाडची न्हय म्हूण उखल्ल्यात खर पावला. कोकण रेल्वे महामंडळान रेल्वे स्टेशना लागसार आशिल्लो आकेम वाठारांतलो फूटब्रीज केलो बंद. टॅक्सीकारांनी उक्तायली तिडक. थळाव्या आमदारान प्रश्न सुटावो करपाचें दिलें आश्वासन. आडफोड्या उजो लागपाच्या प्रकरणांतले मुखेल दुबावीत लुथरा भावांनी केल्ल्यो मागण्यो न्यायालयान न्हयकारल्यो. रावपाक खासा वेवस्था आनी न्हिदपा खातीर गादयेची केल्ली मागणी. म्हापशा शिवोले रस्त्याचेर कारीन दुचाकीक धपको दिल्ल्यान घडलो भिरांकूळ अपघात. 2 जाण जखमी. दोगांचेरूय हॉस्पिटलांत उपचार चालू. बर्ज बाय रोमियो लेन क्लब चलोवपा खातीर क्लबाचे धनी दर म्हयन्याक दिताले 25 लाख रुपया. उजो लागून 25 जाणांक मरण येवपाक फक्त सरकारूच जापसालदार. दक्षिण गोंयचो खासदार कॅप्टन विर्याटोचो आरोप. आरजीबी स्वता युतींतल्यान सरला भायर. गोंय काँग्रेस प्रभारी माणिकराव ठाकरेन केले स्पश्ट. मतां फोडपा खातीर आप आनी आरजीबी भाजपाक करता यत्न. मजत काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकराचो आरोप. आनी आतां खबरो विस्तारांत. गोंयांत 20 डिसेंबराक 50 जिल्लो पंचायत मतदारसंघात मतदान जातले. ह्या फाटभुंयेर कायदो आनी सुवेवस्था इबाडची न्हय म्हूण पुलीस खात्यान कडक बंदोबस्त दवरिल्लो आसा. ह्या खातीर पुलीस खात्यान पुलीस स्टेशन, येरादारी विभाग, सुरक्षा विभाग आनी हेर विभागांतले मेळोन सुमार 4000 पुलीस अधिकारी आनी कर्मचारी तैनात केल्यात. उत्तर गोंयांत 1652 जाल्यार दक्षिण गोंयांत 1811 पुलीस तैनात केल्यात. दोनूय जिल्ह्यात मिळून 1238 मतदान केंद्रां आसात. तातूंत उत्तरेत 658 जाल्यार दक्षिणेत 625 मतदान केंद्रां आसात. ह्या मतदान केंद्रां खातीर तशेंच वेंचणुके खातीर गोंय पुलिसांनी कडक बंदोबस्त दवरला. उत्तर गोंयांत जिल्लो पंचायत मतदान केंद्रां खातीर क्षेत्रीय पुलीस अधिकारी, फ्लायिंग स्क्वॉड, स्केटर अधिकारी म्हूण वेगवेगळ्या सरकारी कर्मचाऱ्यां सयत पुलीस कर्मचारी तैनात केल्यात. हाचे अतिरिक्त मतदान केंद्राचेर मतमेजणी आनी हेर वाठारांत पुलीस तैनात केल्यात. उत्तर गोंयांत 1 अधीक्षक, 5 उपअधीक्षक, 37 पुलीस निरीक्षक, 48 उपनिरीक्षक, 171 सहाय्यक पुलीस उपनिरीक्षक, 212 पुलीस हवालदार, 832 कॉन्स्टेबल आनी 346 होमगार्ड मेळून वट्ट 1652 कर्मचारी तैनात केल्यात. दक्षिण गोंयांत मतदान केंद्राचेर 1 पुलीस अधीक्षक, 5 उपअधीक्षक, 18 पुलीस निरीक्षक, 46 उपनिरीक्षक, 46 सहाय्यक पुलीस उपनिरीक्षक, 200 पुलीस हवालदार, 1210 कॉन्स्टेबल आणि 285 होमगार्ड मिळून वट्ट 1811 कर्मचारी तैनात केल्यात. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. हडफोड्या उजो लागपाच्या प्रकरणांतले मुख्य दुबावीत गौरव आनी सौरव लुथराक न्यायालयान हजर केले उपरांत न्यायालयान त्या दोगांकूय 5 दिसांची पुलीस बंदखणीची ख्यास्त फर्मायली. हडफोडे क्लबाक उजो लागून 25 जाणांक मरण आयले उपरांत दोगूय लुथरा भावांनी भारतांतल्यान थायलंडाक पळ काडिल्ली. पुलिसांनी तांकां वट्ट 11 दिसांनी ताब्यांत घेतले. फाटल्या सप्तकात हडफडेच्या बर्ज बाय रोमियो लेन ह्या क्लबाक उजो लागून 25 जाणांक मरण आयिल्ले. ताचे उपरांत क्लबाचे धनी गौरव आनी सौरव लुथरा थायलंडाक पळ काडिल्लो. अणजुणा पुलीस तांच्या मागार आशिल्ले. अणजुणा पुलिसांनी बँकॉक पुलिसांच्या मजतीन त्या दोगूय लुथरा भावांक थायलंडाक ताब्यांत घेवन मंगळारा तांकां दिल्लीत हाडिल्ले. दिल्लीच्या पटियाला न्यायालयान तांकां 2 दिसांचो ट्रान्झिट रिमांड दिल्या उपरांत गोंय पुलिसांनी गौरव आनी सौरव लुथराक निमाणे गोंयांत हाडले. बुधवारा सकाळी 11 वरांचेर मोपा विमानतळाचेर दाखल जाल्ले. ह्या वेळार विमानतळार मोठ्या प्रमाणात पुलीस बंदोबस्त आशिल्लो. उपरांत त्या दोगांची भलायकी तपासणी करपा खातीर तांकां शिवोलच्या मुळावी भलायकी केंद्रात भरती केले. ताचे उपरांत तांची भलायकी अदीक तपासणी करपा खातीर तांकां म्हापशेच्या आजिलो हॉस्पिटलांत दाखल केले. थंयच्या चौकशे खातीर त्या दोगांकूय अंजुना पुलीस स्टेशनात हाडिल्ले. थंयसरूय पुलीस मोठ्या प्रमाणात तैनात आशिल्ले.
चौकशेक तांकां दोगांकूय म्हापशेच्या सत्र न्यायालयात हाजीर केले. सौरव लुत्रान आपल्या काळजान दुखता अशी कागाळ न्यायालयात केल्ल्यान ते दोगांकूय परतून तपासणे खातीर आजिलो हॉस्पिटलात व्हेले. सध्या ॲडव्होकेट विष्णू जोशी हाणें दिल्ले म्हायती प्रमाण लुत्रा भावांक न्यायालयान 5 दिसांची पुलीस बंदखणीची ख्यास्त सुनायल्या. ह्यान फुडेंय तांचे सुनावणेक आमी खरसाणेन विरोध करतले अशेंय ॲडव्होकेटान सांगले. एक वेल कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशन के तहत जिसमें सेंट्रल एजेंसी, गोवा पुलिस, स्टेट की जॉइंट एफर्ट्स की वजह से इनको थाईलैंड से दिल्ली लाया गया और दिल्ली लाया जाने के बाद 2 बजे कल इनको करीब गोवा पुलिस ने फॉर्मली दिल्ली के IGI एयरपोर्ट से अरेस्ट किया था, जो कि अरेस्ट करने के बाद उनको दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में पेश करके ट्रांजिट रिमांड पे आज सुबह गोवा लाया गया है. गोवा लाने के बाद आज यहाँ पर पुलिस उनको लेके गोवा की कोर्ट में पहुँची थी, जिसमें 5 दिन की रिमांड गोवा पुलिस ने अलाउ की. सर क्या लुथरा ब्रदर्स की ओर से क्या डिमांड्स रखे गए थे कोर्ट्स में? देखिए, ऐसे कोई डिमांड नहीं रखे गए थे. वो लोग बेसिकली जब भी उनको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है वो लोग एक टैक्टिक्स करने की कोशिश करते हैं कि किसी भी तरीके से कोई भी उनको रिलैक्सेशन मिल जाए. बट लेकिन उसी क्रम में आज भी वो लोग कोशिश कर रहे थे. आज उन्होंने बताया कि हमारे को ऑलरेडी जब यहाँ पर पेश किया गया रिमांड पे आर्गूमेंट चल रहे थे, उनका प्री मेडिकल एग्जामिनेशन हो चुका था, परंतु उसके बाद भी वो लोग कंटिन्यू कोशिश कर रहे थे कि हम लोगों को बैक पेन है, स्पाइन पेन है और हम लोगों को डनलप का गद्दा मिल जाए. ये सब चीज़ें उनकी तरफ से प्रेस की जा रही थी, जिस पर स्टेट ने बहुत सख्ती से विरोध किया. हमने बीइंग विक्टिम बहुत सख्ती से विरोध किया. कोर्ट ने भी इस बात को कंसिडर करा, बट लेकिन जो कि उनकी तरफ से बहुत ज़्यादा इस बात पे एग्रेसिवली प्रेस किया जा रहा था, तो कोर्ट ने इस बात को मद्देनज़र रखते हुए दोबारा एक स्पेसिफिक पॉइंट के ऊपर री एग्जामिनेशन के लिए डायरेक्शन दी, जो कि री एग्जामिनेशन होने के बाद गोवा पुलिस उसको दोबारा प्रोड्यूस किया कोर्ट के अंदर, और उसमें भी कहीं पर भी री एग्जामिनेशन में ऐसी कोई कंसिडरेशन नहीं आई है कि जिसमें ऐसी किसी भी चीज़ की आवश्यकता हो. और सेम उसी बात को मानते हुए कोर्ट ने सख्ती से रुख अपनाते हुए 5 दिन का इनका PC रिमांड अलाउ किया और किसी प्रकार की कोई भी रियायत देने से साफ इनकार किया. केस कितना इम्पोर्टेंट लगता है इस समय में? बहुत इंपॉर्टेंट है. कितना इंपॉर्टेंट? इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. बहुत ही क्रूशल स्टेज पे है और डेफिनेटली एक बाहर भागे हुए एब्सकॉन्ड जो इंडिया से बाहर चले गए थे, उन आरोपियों को पकड़ के स्टेट और सेंट्रल एजेंसीज मिलकर उनको वापस ला पाई है. ये एक अपने आप में इस केस के लिए बहुत बड़ी कामयाबी है. Sir, how you are looking to this case? Like how till end, how you are going to fight towards it? डेफिनेटली हम लोग इसमें करेंगे. अभी तो फिलहाल इन्वेस्टिगेशन चल रही है. इन्वेस्टिगेशन में पुलिस का मेन इसमें रोल है. पुलिस बहुत अच्छे से अभी तक की जो इन्वेस्टिगेशन है उस पर बहुत एक्टिवली परस्यू कर रही है और बहुत अच्छे से काम कर रही है. और इसी को आगे देखते हुए जब एक बार अभी भी ड्यूरिंग अगर पेंडेंसी ऑफ इन्वेस्टिगेशन किसी भी प्रकार की बेल एप्लीकेशन इनके द्वारा फाइल की जाएगी तो डेफिनेटली हम लोग उसको अपोज करेंगे. और आफ्टर इवन फाइलिंग द चार्जशीट ऑल्सो जो भी इसका ट्रायल होगा, ट्रायल में जो भी बेस्ट हम लोग एफर्ट्स करके कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम पनिशमेंट इसमें दिलाई जा सके. विक्टिम को कुछ मदद वगैरह इन लोगों देखिए, की अभी तरफ से? मैं आपको फिर वही बता रहा हूँ, ये एक बहुत ही इनिशियल स्टेज है इन्वेस्टिगेशन की. मदद और कंपनसेशन वो सब चीज़ें अलग इशू हैं. आज यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट हम लोग ये इंश्योर करने के लिए पहुँचे हैं कि जो भी इसके एक्यूज हैं उनको सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई झेलनी पड़े और सख्त से सख्त उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो, उनको सज़ा मिले. जो मैक्सिमम इसमें ऑलरेडी लाइफ इम्प्रिजनमेंट का प्रोविज़न है, तो मैक्सिमम उनको सज़ा मिले और ये सब चीज़ें इंश्योर करने के लिए हम लोग यहाँ पर. अजय गुप्ता का क्या रोल है इसमें? देखिए, अभी ये सब चीज़ें इन्वेस्टिगेशन का विषय है. लेट इट बी कि इस पर एजेंसीज जवाब दें. मैं इसमें बोलने के लिए अप्रोप्रिएट अथॉरिटी भी नहीं हूँ और मैं चाहता हूँ कि इसमें एजेंसी से आप लोग ये बात पूछें. और कोई इन्वॉल्वमेंट है और कोई को पार्टनर? डेफिनेटली को पार्टनर्स और ये सब चीज़ें तो देखो इन्वेस्टिगेशन का विषय है, बट बीइंग विक्टिम हम लोग इस बात को जरूर प्रेस कर रहे हैं कि ये बात देखी जानी चाहिए और ये बात जांच की जानी चाहिए कि कौन लोग ऐसे थे, कौन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे जिन्होंने आंख बंद कर रखी थी, जो इस करप्शन में इन्वॉल्व थे, कि कैसे एक क्लब लोगों को इनवाइट करता रहा और पार्टीज़ करता रहा और इतना बड़ा हादसा हो गया तो कोई भी देखने वाला क्यों नहीं था. तो जो भी उनके पीछे ऑफिसर्स इन्वॉल्व है उन सबके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और डेफिनेटली उनको भी अरेस्ट किया जाना चाहिए और उनको भी चार्जशीट किया जाना चाहिए. एनी पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट सर? स्टेट ऑलरेडी बेस्ट कर रहा है. इसमें कोई भी किसी प्रकार की इन्वॉल्वमेंट और इन सब चीज़ों से मैटर नहीं करता है. स्टेट सबसे बेस्ट कर रहा है. इतना बड़ा एक इंटरनेशनल ऑपरेशन चला के बाहर भागे हुए आरोपियों को पकड़ के इंडिया वापस ले आया. ये अपने आप में सेल्फ एग्जाम्पटरी है कि स्टेट और गोवा पुलिस बहुत बेस्ट कर रही है. ऐसे सुनने में आया कि अक्यूज लोगों को एक अलग से कस्टडी बनाई दी जाएगी, VIP ट्रीटमेंट, ऐसा कुछ? देखिए, मैंने आपको बताया, मेरे को ऐसा लगता नहीं है, ना मेरे ऐसे संज्ञान में कोई अभी तक फिलहाल बात आई है. इसका जवाब बेटर है कि पुलिस देगी. लेकिन आज जो कि उनकी तरफ से जब एक डनलप को लेके एप्लीकेशन यहाँ पर रिक्वेस्ट की गई कोर्ट के सामने, तो उसी एक डनलप के ऊपर कोर्ट ने भी और स्टेट ने भी और हमने भी बहुत सख्ती से इसका विरोध किया. तो मेरे को लगता नहीं कि ऐसा कहीं पर भी कोई भी चीज़ की कोई इसमें गुंजाइश है.
ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. हडफड्या उजो लागपाच्या प्रकरणातले मुखेल दुबावीत लुथरा भावांनी भलायकेचे कारण फुडें करीत आपणाक रावपा खातीर खासा वेवस्था करची, तशेंच न्हिदपा खातीर गादयेची वेवस्था करची आनी आपली भलायकी इबाडिल्ल्या कारणात बंदखण दिवची न्हय अशी मागणी न्यायालया कडेन केल्ली. मात लुथरा भावांच्यो मागण्यो न्हयकारीत न्यायालयान दोगांकूय 5 दिसांच्या पुलीस बंदखणीची ख्यास्त सुनायली. हडफड्या बर्ज बाय रोमियो लेन क्लबाक उजो लागून 25 जाणांक मरण येवपाच्या प्रकरणातले मुखेल दुबावीत क्लबाचे धनी सौरभ आणि गौरव लुथराक बुधवारा निमणे गोंयांत हाडले. मेडिकल जाले उपरांत पुलिशेन तांकां म्हापशेच्या JMFC कोर्टात सादर केले. न्यायालयान तांकां 5 दिसांच्या पुलीस बंदखणीची ख्यास्त सुनायल्या. पणजून पुलिशेन तांकां 10 दिसांची पुलीस बंदखण दिवची म्हूण मागणी केल्ली. दुसरे वटेन लुथरा भावांनी आपल्या भलायकेचे कारण सांगून आपणाक रावपा खातीर खासा वेवस्था करची, तशेंच फाटदुखता सांगून न्हिदपा खातीर गादयेची वेवस्था करची आनी भलायकी इबाडिल्ल्यान बंदखण दिवची न्हय अशी मागणी न्यायालया कडेन केल्ली. मात लुथरा भावांच्यो ह्यो सगळ्यो मागण्यो न्यायालयान भायर आयल्यो. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. गोंयांत अपघाताचें सत्र चालूच आसतना म्हापशा शिवोले रस्त्याचेर भिरांकूळ अपघात घडलो. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण कारीन दुचाकीच्या दिशेन येवपी दुचाकीक धपको दिलो. ह्या अपघातात दुचाकी चलोवप्या सयत दुचाकीच्या फाटल्यान बशिल्ल्या चलयेक गंभीर दुखापत जाली. उपरांत तांकां उपचारा खातीर हॉस्पिटलांत दाखल केले. सध्या तांचेर उपचार चालू आसा. पुलिसांनी घडणूक थळाचेर वचून अपघाताचो पंचनामो केलो आनी फुडलो तपास चालू दवरला. हडफड्या बर्ज बाय रोमियो लेन क्लब चलोवपा खातीर त्या धन्यान कडल्यान दर म्हयन्याक 25 लाख रुपया लाच मेळटाली असो आरोप दक्षिण गोंयचो खासदार कॅप्टन विरियाटो फर्नांडीसान केला. उजो लागून 25 जाणांक मरण येवपाक फक्त सरकारूच जापसालदार आसा. गोंयांत 73वी घटना दुरुस्ती आनी पंचायती राज्याच्या अंमलबजावणे विशीं सरकारान केंद्र सरकारा कडेन फटीचें कितें उलयलां असो आरोप लेगीत ताणें केला. जेन्ना आमचो लेट प्रायम मिनिस्टर श्री राजीव गांधी जेन्ना तो प्रधानमंत्री आशिल्लो ताणें पंचायती राज हे लागू करपाक 73rd अमेंडमेंट हाडले. म्हणजे जे लोक आमचे गांवांनी रावता जेन्ना पंचायतान रेझोल्युशन घेता ओ ग्राम सभान रेझोल्युशन घेता ते लागू जावपाक जाय. आयज कितें जाल्लें आसा, म्हजे कडेन एक रिटर्न आन्सर आयिल्लो आसा पार्लमेंटांतल्यान. जो पंचायती राज मिनिस्टर आसा लालन सिंग जो बिहारचो, ताजो रिप्लाय आयिल्लो आसा. जेन्ना क्वेश्चन लास्ट सेशनान विचारले वाय 73rd अमेंडमेंट इज नॉट इम्प्लिमेंटेड इन गोवा, सो ह्या सरकारान फोटी मारली आनी थंय म्हाका ताणें एन्क्लोजरूय धाडला. कोणे सायन मारल्या, ती जी सस्पेंड जाल्या डायरेक्टर ऑफ पंचायत सिद्धी हलनकार, आनी तिका कोणे सांगला खंय पंचायत मिनिस्टर अशें अशें बरय म्हण लागू जाली म्हण फोटी लागू जाली. आनी आयज आमी पळयता आरपोरा जो कांड घडलेलो आसा 25 लोक तांकां मर्डर म्हणटा आमी मर्डर केल्या. कित्याक त्या सरपंचान, आमी तर पंचायती राज तर लागू जाल्ले जाल्यार तो सरपंच ताणें आरपोरच्या सरपंचा मार्चान डिमॉलिशन ऑर्डर दिल्ली इलिगल म्हूण. ते कोणे आडायले? डायरेक्टर ऑफ पंचायत मिसेस सिद्धी हलनकार. ती कशीच आयज पेपरार हेडलायन जाल्ल्यो आसा की 3000+ जे इलिगल डिमॉलिशन जेन्ना येता ती आडायता. सो हातून ती आडायता काय तिका फोर्स करता, कित्याक पयशे आनी कोण घेता आनी तिजेर प्रेशर हाडटा. सो हातून लोकांचो पळय जी इच्छा आसा, इलिगल कितें चाललेलें आसा, गरीब लोकांची घरां तुमी मोडपाक फुडें धांवतात. बट जेन्ना हे व्हडले व्हडले बिझनेसमॅन येता इलिगल करता दिल्लीच्यान, आयज आतां आमकां कळून येता की 25 लाख खंय ते पयस जळून गेला. 25 लाख म्हयन्याक ब्रायब दिताले खंय ते चलोवपाक. वाळपय वाठारात एका 41 वर्साच्या बायलेचें अपहरण करून तिचेर लैंगीक अत्याचार जाल्ल्याचो प्रकार उक्ताडार आयला. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण दुबावितान ह्या बायलेक रानान व्हरून तिचेर लैंगीक अत्याचार केल्लो खंय. ह्या प्रकरणा विशीं वाळपय पुलीस स्टेशनात गुन्यांव नोंद केला. ह्या प्रकरणात दुबाविताक अटक केला अशें कळटा. फुडलो तपास चालू आसा.
नमस्कार. वाळपेच्या एका जंगलान एका 41 वर्साच्या महिलेचेर अपहरण करून तेचेर लैंगीक अत्याचार केलेलो आसा आणि ह्या वेळार वाळपे पोलिसांत गुन्हा नोंद करून सध्या विठ्ठल जोरे हेका सध्या अटक केलेली आसा आणि फुडलो तपास ह्यो सुरू जाल्लो आसा. ह्या वेळार मेळिल्ली म्हायतीनुसार अनसोळे भिरोंडा हांगातल्या 41 वर्साच्या महिलेचे पयलीं अपहरण केलें आणि त्यानंतर तेजेर अतिप्रसंग करून तेजेर लैंगीक अत्याचार केलेलो आसा आणि ह्या वेळार तेका मारहाण सुद्दां केलेली आसा अशी म्हायती मेळिल्ली आसा. ह्या वेळार जेन्ना हे जे घडणूक जाल्ली आसा ही मंगळारा सांजची जाल्लेली आसा आणि जेन्ना तेका मारहाण केली तेन्ना ती महिलेक एका अनवळखी जाग्यार थंय चिरेखाण चलता अशें कळटा आणि ह्या पिठाचेर ती बेशुद्ध अवस्थेत पडलेली आणि जेन्ना ती शुद्धीर आयली तेन्ना त्यानंतर तेणी विठ्ठल जोरे ह्या संशयीत आरोपीन तेका रेडीघाट आंबे कडेन हांगासर सोडून दिलें आणि त्यानंतर तेणी आपल्या ती पीडित महिला आसा हेणी आपल्या फॅमिलीक सांगून मागीर वाळपे पोलिसान तक्रार दिलेली आसा. ह्या प्रकरणात वाळपे पोलिसांनी गुन्हा नोंद करून विठ्ठल जोरे हेका सुद्दां अटक केलेली आसा आणि फुडलो तपास आसा ह्यो वाळपे पोलीस निरीक्षक विदेश शिरोडकर आणि PSI सनिशान नाईक फुडलो तपास करत आसा. वाळपेच्यान गोमंतक TV खातीर सपना सामंत. दिवचले नानोडे वाठारात उमेश कांदोळकर हांच्या घराक उजो लागलो. उजो लागिल्ल्यान घरातले सामान लासून गेले. उजो लागिल्ल्यान 10 लाखाच्या परस चड लुकसाण जाल्ल्याचें कळटा. उजो पावलोवपी दळान घडणूक थळाचेर वचून उजो नियंत्रणात हाडलो. उजो लागलो तेन्ना घराच कोणूच नाशिल्ल्यान जिवीत हानी टळ्ळी. घडणुकेची म्हायती मेळटकीच आमदार दोतोर चंद्रकांत शेट्टी हाणें घडणुकेची पळोवणी केली. उजो नेमको कसो लागलो तें कळपाक मार्ग ना. हांव सगळं 8:30 भायर सरलो हांगासून हें कंप्लीट जालें बंद करून हांव 8:30 भायर सरलो. तेजे पयलीं मिसेस आमची 7:30 चेडो वांगडा गेली ते हॉस्पिटलान हें कोण आमचे रिलेटीव बरें आसलें म्हणून पळोवपाक. आनी तेजे उपरांत मागीर म्हाका कितें 2 फोन येयलो कोणाचो 2 तेजे उपरांत म्हाका तेजो हांव सोडलो हांगा येता सगळें देवळान आसा. घरांत कितें सामान आसलें? घरांत सामान म्हणजे 2 हे आसले सोफा सेट, एक दिवान पयला तेन्ना पुलिसान पयला, एक फ्रीज डबल डोर. आनी कॅश बी कितें हाडलें? कॅश म्हणजे कितें जालें कॅश सांगपा म्हणजे 2.5 लाख रुपया कॅश आसले, 5 बंडलां आसले. ते महिला म्हणले जे आमी पयशे हाडलेले लग्नाचे एका वस्तू करून वस्तू करून दिल्ले ते म्हणजे फाल्यां व्हरून दितले म्हणजे आज हाडून दवरलेले. अगतीक कितें जालें ते आमचे सैरा शिगा म्हणून ते उठून गेले. आपण मागीर फांचे भरया जाल्यार फाल्यां भरया म्हणून 66 परत हेजे हे सगळे धरून पयशे आसले त्याच्या ते मागीर ते डायरेक्ट जाताले. हांव तो कोणे काय सांगूंक शकता. फाटल्यान दार बंद करून आसता ते ओपन आसलें म्हाका इतको डावळा. तुमी सगळें घर बंद करून गेले? बंद करून हांव शुवर बंद करून सगळे चावी लॉक म्हाजे कडेन घेवन गेला वयतलो सगळें. आतां सगळें हांगा सोदता चावी म्हाजे बंसून आसली लास्ट म्हाका मेळ्ळी ते म्हणजे समजा तुमी देवाचे दिवस हांव पेटयलो पालून गेलो. आमी सजेच पूण भायर वयता तशें करता सगळी केलेलें आसा. जळलेलें आसा म्हणजे घर अशें कंडिशनान आसा की रावपाच्या कंडिशनान आसा. जाता तितले बेगीन ते घर बांदून तेन्नाच ती रावूंक शकता. केन्ना केन्ना कशें आसा उजो मातसो लागलो, हो खरोच उजो खूब लागलेलो आसा. जुनें घर ते कौलारू घर आशिल्लें सो कदाचित ते हे बी वाशे बी आसात ते सुके आसल्या ते बरबरीत जाले. एकदम वायट घटना जाल्या, एकदम दुर्घटना जाल्ली आसा. अशी जावची न्हू पण आमी इतलेंच करूं शकता की कशें बेगीन रिहॅबिलेट करचें, तेंचे प्रॉब्लेम सॉल्व कशें करचे. दुख्ख ते तेंचें सगळें आयलां. म्हजी रिक्वेस्ट बाकीचे NGO काय आसा, रोटरी बी असल्यांक आसा की तेंच्यांनी फुडार सरून आमदार म्हणून हांव आसतलो तेन्ना तांकां जाता तितले बेगीन ते घर बांदून तांकां घर आमी करून दिवपाचें आसा. हाच्या कडेन रोटरी कडेन उलयलां आनी तांच्यांनी इन टर्म म्हणजे पळोवच्या पयलीं म्हटलें आमी करुया. हांव आयजूच हें सगळें करतलो, प्रोसिजर करतलो. तुमकां खबर आसतली एक 2-3 वर्सां पयलीं दुकानां हातून बिचोले मार्केटान दिल्लें आनी तेन्ना हांव सगळ्यांक आमी CM रिलीफान 1-1 लाख दिल्लो 2-3 वर्सां पयलीं. 5 दुकानांक दिल्लो तेन्ना एकदां उजो जाल्लो तेन्ना.
प्लस बाकीचे थ्रू कलेक्टर दॅट इज डिझास्टर मॅनेजमेंट ते येतलेच ते एसेस करून येतले डिपेंड ऑन द सिव्हिरिटी कितली रिजन कितें कॉज पळय रिजन सांगपाक ऑफेंड इट इज व्हेरी डिफिकल्ट हांव काय एक्सपर्ट ना प्रॉबेबल रिजन तांकां कोणाचो असो डावटूय येता म्हणजे फॉरेन्सीक टिमीक आपयला शॉर्ट सर्किट एनीथींग इट कॅन बी ॲट दीस स्टेज डिफिकल्ट आसा तुमकां सांगपाक तांकां तांचे जे डावट आसा ते आमी क्लियर करपाक आमची टीम आमचे ऑफिसर्स आसात कॉल आमकां आयले की हांगा नानोडा बामणवाडा हांगा कण वचो पडटा ड्राय ग्लास पण अर्दे वाटेर आसतना आमकां अशें इन्फॉर्मेशन येलें की घरा वचो पडटा इमिजिएट आमचो फास्ट आसली न्हू पावले आनी आमी फायर फायटींग स्टार्ट केलें ऑलमोस्ट ताचे पयलीं उजो पेटलो तो आनी तेंच्या प्रमाणे फाटले एक सायडीचे दार ओपन आसले आनी ते पयलीं ओपन आसले उजो ऑलमोस्ट भितर पेटोवन ते तेंचे ते कबड ते फर्निचर टीवी फ्रीज सो ऑलमोस्ट सगळे फायरान हे जाल्ले आमी सगळो उजो पारयलो लॉस आनी त्या भायर 3 सिलिंडर आसले लॉस ते सद्या एस्टिमेट करून जावचे न्ही ते लॉस खूब जाल्ले आसा आनी ते लोक तेंचे ओनर प्रमाणे ते घरान कितें थोडी कॅश आसली दिसता अशें ते म्हणटाले 2.5 लाख तरी प्लस तेंचे कबड गेले फर्निचर फ्रीज टीवी हे सगळे इलेक्ट्रॉनिक आयटम्स गेले पण एस्टिमेट करून अजून ते करतले आमी सिलिंडर स्फोट बी तो काय ना स्पोर्ट बी सगळे जावना 3 आसले सिलिंडर 3 सिलिंडर आसले ते आमी भायर काडले समतेच आनी भितर वचून फायर फायटींग स्टार्ट केली तेंच्यांनी चाळी काडून दिली आमकां ओनरांनी भितर वचून फायर फायटींग स्टार्ट केली बट बिफोर दॅट ऑलमोस्ट सगळे ते उज्यान हे जाल्ले आमी युती करपाचो खूब यत्न केलो मात अशा समजुती खातीर गटांची मान्यताय गरजेची आशिल्ली जिल्लो पंचायत वेंचणुकीत कांय जाग्यांविशीं आरजीपीचे फुडारी नाराज आशिल्ले आमी तांकां संपर्क करपाचो यत्न केलो पूण तांणी जाप दिवंक ना पक्षाच्या अध्यक्षान जबाबदारीन विधान करप गरजेचें तशेंच आरजीपी स्वता युतींतल्यान भायर सरला अशें गोंय काँग्रेस प्रभारी माणिकराव ठाकरेन स्पश्ट केलें जाल्यार आप आनी आरजीपी मतां फोडपा खातीर भाजपाक मजत करता असो आरोप काँग्रेसीचे प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकरान केला जो हमने कोशिश है अलायंस करने के बारे में सबको अपोजिशन में एकजुट करके बीजेपी के खिलाफ लड़ना ये हमारा मकसद था उसी मकसद से हम सभी के साथ बातचीत कर रहे थे लेकिन बातचीत के लिए मैंने उसकी कोशिश की कि सब एक साथ आना चाहिए लेकिन आगे जो कहेंगे उसी तरीके से उसी के कहने पर हम वैसा अलायंस नहीं कर सकते कुछ हमारे भी प्रॉब्लम्स रहते हैं कुछ उनके भी रहते हैं जैसे कि उन्होंने जिस तरीके से बात उन्होंने की तो कोई भी पार्टी का अध्यक्ष इस तरीके से बात करता है मैं समझता हूँ वो सही नहीं है हम एक दूसरे के साथ तो वहाँ पे कोई इंडिविजुअल ये करने के लिए बैठे नहीं है चिकन एक दूसरे के ऊपर उछालने में वहाँ हम टेबल पे बैठे थे कई 3 नंबर चर्चा अभी लेकिन जो मेन बात थी कि सांता क्रूज के बारे में जो पीसीसी प्रेसिडेंट ने भी कहा कि वो सीट हमारी सिटिंग है और नॉर्थ में एक ही सीटिंग हमारी है अगर एक ही सीटिंग थी तो ऐसी सीटिंग के बारे में अगर पीसीसी प्रेसिडेंट कहते हैं ये सीट हमारी तरफ रहना चाहिए उसमें गलत क्या है तो एकदम से इस तरीके के स्टेटमेंट करना मैं तो कहता हूँ इसमें समझदारी नहीं है But was it promised to the RG initially? When the meeting was? नहीं वो भी बता रहा हूँ उसमें मैंने मेरे चुनाव चल रहे थे लास्ट हमारे नगर पालिका में मेरे खुद के असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन के 2-3 भी चुनाव वहाँ पे स्टार्ट थे और उसी दिन जब मुझे पता चला कि भाई ये थोड़ी नाराजगी दिखा रहे हैं मनोज पर मैं वहाँ से चले आया गोवा वो भी बाई कार आया पुणे तक 13-14 घंटे करके और इनको आते ही बुला लिया मैंने मनोज का भरत को बुला लिया और जो हमारे विजय सरदेसाई उनको भी बुला लिया इन्हें बोला अलायंस करने की हमारी इच्छा है लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं अभी ये सांता क्रूज का मामला वो तो ठीक है लेकिन हमने जो कैंडिडेट डिक्लेयर किया हम वापस नहीं ले सकते मेरे पास सोच और भी टाइम है तो उन्होंने कहा कि मैं हम कल सुबह तक बता देते हैं आपको लास्ट में लेकिन सुबह भी नहीं बताया टाइम हो गया फिर हमारी तरफ से यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट बैठे मैंने उनको 2 बार बोला कि पूछो उनको कि अगर उनको तैयार है तो जो कल भूल कर चले गए थे कि हम कल तक बात ये करेंगे करके डिसीजन लेंगे तो उनका डिसीजन नहीं आया लास्ट में उन्होंने बोल दिया कि हमको अलायंस नहीं करना है आम आदमी जरा म्हाका ऑन ग्राउंड खंय दिश्टी पडना आय हॅव नॉट सीन आम आदमीचे प्रेजेंट्स आणि जो तांच्यो मिटिंग्यो जाल्यो सी नाव आय फेल टू अंडरस्टँड म्हाका दिसता गोंयकारांनी हॅज टू नोट दिस की काँग्रेस इज द ओनली पार्टी हूज अटॅकिंग बीजेपी टुडे अरविंद केजरीवाल गोंयान येता शेल्ड्या मिटिंग जाली काँग्रेसीक अटॅक करता
बेतलबाटी मिटिंग झाली काँग्रेसीक अटॅक करता, चिमला गेलो काँग्रेसीक अटॅक करता. अरे तुम्ही ऍक्च्युअली लढता कोणाकडे? आर यू फायटिंग द बीजेपी और यू फायटिंग द काँग्रेस पार्टी? दुसऱ्यो ज्यो पार्टी आर रेव्होल्युशनरी गोवन इज ओनली अटॅकिंग काँग्रेस. म्हाका एकूय ऑपोजिशन पार्टी एक्सेप्ट काँग्रेस आणि गोवा फॉरवर्ड दिसना जी सारखी बीजेपी कडे डायरेक्ट फाईट करता. आम आदमीचे तो उलयता, आम आदमी एक डिफेक्टर फ्रॉम नुए हू डिफेक्टेड फ्रॉम काँग्रेस इज ओपनली कॅम्पेनिंग. त्याची बायल स्वतः त्याच्या नॉमिनेशनाक आशिल्ली. So what questions are you asking about Aam Aadmi Party? Aam Aadmi Party looks like they have come here to split the votes, because I have not seen any statement of Arvind Kejriwal attacking the BJP government. He is only attacking the Congress. सांताक्रूज वाठारात नाकाबंदी सुरू असताना एका IAS अधिकाऱ्याची गाडी तपासण्या खातीर आडयल्ल्यान वाद निर्माण जालो. ह्या घडणुकेक लागून संबंधीत पुलीस कर्मचाऱ्याक पुलीस अधीक्षक हरिश्चंद्र मडकयकरान उठाबशो काडपाक लायिल्ल्याचो प्रकार उक्ताडार आयलो. हाचेर DGP आलोक कुमार हाणें खर तिडक उक्तायली. गोंयांत सध्या कितें घडत ताचो नेम ना. गोंयच्या पुलीस कर्मचाऱ्यांकच IAS अधिकाऱ्याची कार आडायिल्ल्यान उठाबशो काडपाक लायिल्ल्याची घडणूक CCTV कॅमेऱ्यात कैद जाल्या. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण ओल्ड गोवा पुलीस आनी बटालियन पुलीस सांताक्रूज वाठारात नाकाबंदी करताले. त्याच वेळार पणजे दिकेन वचपी BR नोंदणी क्रमांकाची कार पुलिसांनी तपासणे खातीर आडायली. कार फुडें घेवन ड्रायव्हराक गाडयेचे परवाने दाखोवपाक सांगिल्ल्यान ताणें आपूण IAS अधिकारी आशिल्ल्याचें सांगून वळखपत्र दाखोवन फुडें गेलो. मात कांय मिनटांनच तो अधिकारी त्याच सुवातेर परत आयलो आनी उपरांत ताणें गाडयेची डिक्की उक्ती करून भितरले सामान रस्त्यार उडयले आनी पुलीस कर्मचाऱ्यांक आतां तपासणी करात अशें आव्हान केल्ल्याचोय आरोप आसा. फुडें संबंधीत IAS अधिकाऱ्याक एका वरिश्ठ पुलीस अधिकाऱ्यांक संपर्क साधून हे घडणुके विशीं कागाळ केली. ह्या कागाळीची चौकशी करपाची जबाबदारी पुलीस अधीक्षक हरिश्चंद्र मडकयकार हांचे कडेन दिला. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV. ह्या आशिल्ले लंच टायम बुलेटीन. मेळ्यो गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक पळयत रावात गोमंतक TV. थोड़ा ब्राइट और थोड़ा, इससे भी ब्राइट होगा आपका फ्यूचर अगर आप चुनते हो पारुल यूनिवर्सिटी, वडोदरा, गुजरात. हांव गोमंतक वाचतां. गोमंतकाची आक्रमक भूमिका गोंयकारपण राखपा खातीर हाचे खातीरच गोमंतक